मडगांव पुलिसांनी काल योगेश शेटकर जो मडगांव पालिकेचो कारकून आसा आणि ताणें 17.5 लाखाची अफरातफर केल्ली हाच्या विरुद्ध लुकआउट नोटीस काडल्या। योगेश शेटकराक 1 म्हयन्या पयलीं मडगांव पालिकेन 17.5 लाखाची अफरातफर केल्ल्या कारणा खातीर मडगांव पुलिसाक एक कागाळ दिल्ली आणि ती कागाळ मागीर तांणी रजिस्टर केली। 2दा ताका 41 सेक्शन 41 अंडर नोटीस सर्व केली आणि ते नोटीसीक ताणें कांय रिप्लाय दिलो ना, पुलिसांक दाद दिली ना। हाच्या नंतर 1 म्हयन्याच्या उपरांत मडगांव पुलिसेन हे लुकआउट नोटीस काडिल्ली आसा। 2 दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन मडगांव पुलीस कित्याक नोटीस काडनात आणि कित्याक वेळ करतात हाका लागून एक वृत्त प्रसारीत केल्लें आणि ताचे नंतर ताची दखल घेवन मडगांव पुलिसांनी ही नोटीस आतां लुकआउट नोटीस काडिल्ली आसा। त्याच बरोबर योगेश शेटकर हाका मडगांव पालिकेन सस्पेंड केल्लो आणि तो सस्पेन्शना अंडर ताणें पालिकेक रिपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो, पूण तो रिपोर्टूय बी थंय करना, मडगांव पालिकेक करना आणि सद्याक योगेश शेटकर हो गायब आसा। आतां इतले मजगतीं मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरीश सांकवाळकार हाजी बदली जाल्ली आसा। ताका दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचो सीओ म्हूण अपॉयंट केल्लो आसा आणि ताज्या जाग्यार अजीत पंचवाडकर जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर आसात तांकां एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा। आणि आतां सगळ्यांच्यो नजरो आसात की जो अजीत पंचवाडकर आसा तो हाजे मुखार कितें स्टेप घेतलो ह्या केसी भितर आणि हे पयशे कशे रिकवर करतलो। त्याच बरोबर योगेश शेटकर जो पालिकेक रिपोर्ट करना, जो पालिकेक येना आणि डायरेक्ट भायले भायर खंय ना जाल्लो आसा, हाजेर कितें एक्शन घेतलो हेंय सगळ्यांच्यो नजरो हाजे कडेन लागिल्ल्यो आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार।